जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सोंपलो. सगळे टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन टॅक्सीचोय विषय जाग्यार घालता म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. आंदोलनाक बशिल्ल्या जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सुटावो जाला. दोतोरांकडेन चर्चा करचे पयलीं आनी चर्चा केले उपरांतूय भलायकी मंत्र्याकडेन हे विशीं उलयला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच सगळ्यांक विश्वासात घेवन टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय हेरिटेज धरणाक मान्यताय दिल्या. चिंबला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काढल्या. तशेंच 22 जुलैच्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशां धाड घालून 30 किल गांजो जप्त केला. ह्या गांजाची किंमत सुमार 30 लाख रुपया आसा. ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशांतल्या सुखदेव कोळी आनी रवींद्र भिल ह्या 2 तरणाट्यांक अटक केली. तशेंच गांजो तस्करी खातीर वापरिल्ली कार आनी मोबायलूय जप्त केल्यात. कळंगूट वाठारांत एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी वेटराक मारपेट केली. वेटरान बील फारीक कर सांगिल्ल्यान दोगांयनी आक्रमक भुमिका घेत वेटराचेर हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक कळंगूट पुलिशेन अटक केल्या. कोर्टान तांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. सांतिरेच्या चलयांचेर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणात आक्षे पुलिसांनी पर्वरेच्या 2 जाणांक अटक केली. अल्पवयीन 3 चलयांचेर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणात विनय नायक आनी अल्ताफ मुजावर हांकां पुलिसांनी कळंगूटच्यान एका हॉटेलांतल्यान अटक केली. तशेंच चलयांचेर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणात तांचेर गुन्हो नोंद केलो.
शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या मरणाचो अहवाल निमणो मुख्य अभियंत्याकडेन पावला. ताचे कडल्यान तो अहवाल आपले कडेन येवपाक आनीक 2 ते 3 दीस लागतले म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. पयलींच अहवाल येवपाक कळाव जाला आनी आतां मुख्य अभियंत्याकडलो अहवाल वीज मंत्र्याक मेळपाक 2 ते 3 दीस कशे लागतले ते कळपाक मार्ग ना. मडगांव सिनेलता लागसार आशिल्ल्या पोरण्या आतां होली फॅमिली इमारतीचो भाग कोसळ्ळो. 2 सप्तकां फाटीं ह्याच इमारतीच्या गॅलरीचो भाग कोसळिल्लो. घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान देवादयेन कोणाकच दुखापत जाली ना. फोंड्या मंगळारा दिसा उजवाडा भंगार अड्ड्याचो वेवसायीक संदीप चौधरी हाचे अनवळख्यांनी अपहरण केलें. धव्या रंगाची स्विफ्ट कार घेवन येवन ताचें अपहरण केलें. हे विशीं रोखडीच वेवसायिकाचे फॅमिलीन पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन तपास सुरू केला. सध्या ती कार कर्नाटकांत पावल्या. फोंडेचे पुलीस ते कारीचो सोद घेवपा खातीर कर्नाटकांत दाखल जाल्यात. नाकेरी बेतला मसणबूय विशयावयल्यान वाद सुरू आसा. एकाच जाग्यार खारवी आनी च्यारी समाजा खातीर मसणबूय बांदून दिवपाची आशिल्ली, पूण दोनूय समाजाक एकठांय बांदिल्ली मसणबूय नाका. आपूण लोकांचे प्रस्न सुटावे करतली म्हणून सरपंच प्रितम देऊळकर हिणें सांगलें. ढवळी बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याची कवळे पंचायतीन पळोवणी केली. सगळे अड्डे बेकायदेशीर आसून ह्या भंगार अड्ड्याचेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतले, अशें कवळेची सरपंच तनुजा नायक हिणें सांगलें.
अंजुण वाठारांतले लोक उदका खातीर अजूनय वळवळे काडटात. फाटले 7 म्हयने जाले उदक येवन आशिल्ल्यान थळाव्यांनी परतून म्हापशेच्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घालो. उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. लोकांक स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचें उदक विकतें घेवचें पडटा. गरीब परिस्थिती आशिल्ल्यान आमकां दर खेपे उदक विकतें घेवपाक परवडना अशें थळावे सांगतात. हे विशीं थळावे आमदारान दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळावे सांगतात. पुराय भारतांत आतां मेरेन कोरोनाचे 7,121 सक्रिय दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 306 केसी नोंद जाल्यात, जाल्यार 6 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ले 3 जाण केरळचे, 2 कर्नाटकाचे, जाल्यार 1 महाराष्ट्राचो जावन आसा. दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची. कसलीय लक्षणां दिसून आयल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. बुधवारा सकाळी विरुद्धाचलम जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 3 मरण आयलें, जाल्यार 4 जाणांक दुखापत जाल्या. मेल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारीन रस्ते कुशीकच्यान चलून वचप्यांक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मेल्ले म्हायती प्रमाण मरण पाविल्ले खंय देवदर्शनाक वताले अशें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. मार्दोळ पुलिसांनी खांडोळा धाड घालून 12,900 रुपयांचो 1.29 ग्राम गांजो जप्त केलो. त्याच बरोबर ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या एकल्याक अटक केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. हालींसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. फोंड्या म्हालात गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शारांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवपा खातीर आनी कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर सरकार अपेशी थारला असो आरोप फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस समितीन केला. पुलिसांनी रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस समितीन केल्या.
हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. बुधवारा जम्मू काश्मीरातल्या असेंब्लीच्या लॉबीक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागतात उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचें कळटा. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात कांय प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. रस्त्यांचेर बेकायदेशीररित्या केल्ल्या अतिक्रमणांचेर उच्च न्यायालयान कारवाय करपाचो निर्णय घेतला, जातून नगरपालिका हस्तक्षेप करची ना, अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत दिली. संसदाकडे आशिल्ल्या नव्या कब्रस्थान आणि कपेल संदर्भातलो अतिक्रमणाचो विषय उच्च न्यायालयाक विश्वासात घेऊन सुटावो करपाक नगरसेवकाक सांगला. तशेंच पालिका मंडळाची प्रलंबित कामां पुराय करपाचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. म्हापशा क्रांतीवीर चौकांत आशिल्लें एक पोरणे घर निमणे म्हापसा नगरपालिकेच्या मार्गदर्शनाप्रमाण मातये भरवण केलें. हे घर धोकादायक आशिल्ल्याची पंचायतीन नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण एमएमसीचो कर्मचारी अभियंतो, वीज खात्याचे अधिकारी, एमएमसीचे अध्यक्ष आणि म्हापसा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखी खाला हे घर बुधवारा निमणे मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. कोल्हापुरात सध्या लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सोमार सावन उदकाचो प्रस्न निर्माण जाला अशें कोल्हापूरचे थळावे सांगतात. कितें तरी अडचण आयिल्ल्यान थळाव्यांक हे त्रास सोंसचे पडल्यात. सध्या टँकराच्या माध्यमांतल्यान तांकां उदका पुरवण करतात. बिरेस्तार मेरेन वेवस्थीत उदका पुरवण जावपाची शक्यताय आसा. सत्तरी माल कृषीप्रधान असलो तरी बदलत्या काळात पारंपरिक भात शेतां करपाक लोक आडनदर करतात. मात भुईपाल सत्तरीचे शंकर गांवकर आणि ताच्या फॅमिलीन आपली पारंपरिक शेतां अजून मेरेन राखून दवरल्यात. तंत्रज्ञानाचो वापर करून अजून कष्ट करून शेत पिकयतात आणि आपल्या फॅमिलीचे पोट भरतात. तांच्या शेताची परंपरा पणजा आजाच्या काळावयली ती तांणी अजून मेरेन राखून दवरल्या. पावस सुरू जाले उपरांत शंकर अजून आपल्या खानाचेर खोरे घेवन शेतात काम करतना दिश्टी पडटा. ताका ताच्या शेत वेवसायात ताची फामील मजत करता अशें तो सांगता.
फोंड्या तालुक्यातल्या म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाक 2 वर्सां पुराय जाल्या. म्हाड्डोळ वाठारांत सुरू जाल्ल्या नव्या पुलीस स्टेशनाक लागून फोंडेच्या पुलीस स्टेशनाचो ताण कमी जाला. ह्या पुलीस स्टेशनाक लागून लोकांची बरी सोय जाल्या अशें म्हाड्डोळचे लोक सांगतात. सध्या गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. ते प्रमाण गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडटलो जाल्यार पुलिसांची मुख्य भूमिका आसता. कांय तालुक्यांनी फकत एकूच पुलीस स्टेशन आशिल्ल्यान वेगवेगळ्यो केशी हाताळप कठीण जाता. कोलवा वाठारांत नुस्तेमारी खात्या लागसार आशिल्ल्या गाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ओव्हरफ्लो जावन कुशिकच्या न्हंयत व्हांविल्ल्यान बरोच बोळ जालो. पंचायतीन तशेंच जैवविविधताय समितीन बुधवारा वचून थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सिवेजीचो पंप सारको काम करिना. वीज खात्याक कळीत करून लेगीत कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. देखूनाचेर तात्पुरतो उपाय काडटले अशें सरपंच सुजी फर्नांडीसान सांगलें. मडगांवचे रवींद्र भवन सुरू दवरप धोक्याचें आसा. सिलींग धोक्याचें आसा, ताका लागून सगळें सिलींग बदलपाक जाय म्हणून भौशीक बांदकाम खात्यान अहवाल दिला. इमारतीच्या नूतनीकरणाचें काम बेगीनूच हातान घेतलें म्हणून अध्यक्ष राजेंद्र तालक सांगतात. मोले, पत्रादेवी, काणकोणा आणि केरी चेक नाक्यांचेर आता बेगीनूच स्कॅनिंग मशीन्स बसयतले. ह्या मशिना वयल्यान भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची तपासणी जातली. तशेंच वाहन चालका कडेन योग्य परवाने ना जाल्यार कार चालकांक दंड भरचो पडटलो अशी येरादारी पुलीस निरीक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी सांगलां. राज्यभरात पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून साथीच्या रोगांनी सध्या वाढ जाल्या. डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया सारखिले रोग चड प्रमाणात सापडटात. फाटल्या 5 वर्सांत नागपूर शारांत 5 डेंग्यूचे दुयेंती जाल्यार 3 चिकनगुनियाचे दुयेंती सापडल्यात. एडिस हे जळार चाबिल्ल्यान ह्या दुयेंसांचो संसर्ग जाता तेन्ना दर एकल्यान जिवाची काळजी घेवची. तेच प्रमाण थंडी, जोर, आंग दुखप अशी लक्षणां दिसून आयल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात रोखडेच दाखल जावचे अशें आवाहन दोतोर करपाक लागले.